नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा दीस ते पयलींचे. ही म्हजी स्वताच बरयली कविता. आनीक ही कविता बरोवपाचें कारण म्हणल्यार अशें म्हणटात की पयलींचे दीस खूब बरे आशिल्ले आनीक आतां म्हणजे मुखार जी युवा पिढी येता ती ह्या दिसाक वाट लावन उडयता. तर अशें हें घेवन हांवें आयची एक कविता तयार केल्या. दीस ते पयलींचे खरेंच काय बरे आशिल्ले, आतां सारके मनाक चिंतेचे वेद नाशिल्ले. दीस ते पयलींचे खरेंच काय बरे आशिल्ले, आतां सारके मनाक चिंतेचे वेद नाशिल्ले. सुखी असले लोक तेन्ना जेवून खावन शीत रोटी, आतां सारक्यो तेन्ना नाशिल्ल्यो पिझ्झा बर्गराच्यो कटकटी. सुखी असले लोक तेन्ना जेवून खावन शीत रोटी, आतां सारक्यो तेन्ना नासल्यो पिझ्झा बर्गराच्यो कटकटी. चोरी झगडी मारामारी जातात हांगा खूब, तरातरांच्यो फॅशनी करतात भोंवतात जावन विद्रूप. चोरी झगडी मारामारी जातात हांगा खूब, तरातरांच्यो फॅशनी करतात भोंवतात जावन विद्रूप. कितले आसात कोण जाणा कोर्तुपाक ह्या विटिले, खंय तरी कोणीय आसतले उपाशी पोटार न्हिदिले. कितले आसात कोण जाणा कोर्तुपाक ह्या विटिले, खंय तरी कोणूय आसतले उपाशी पोटार न्हिदिले. फुडें फुडें देवा हें अशेंच चलत रावपाचें, फुडें फुडें देवा हें अशेंच चलत रावपाचें. कोण जाणा कितें जातलें तुवें निर्भिल्ल्या ह्या संवसाराचें, कोण जाणा कितें जातलें तुवें निर्भिल्ल्या ह्या संवसाराचें, कोण जाणा कितें जातलें तुवें निर्भिल्ल्या ह्या संवसाराचें. त्या परस बरें आशिल्ले दीस हे असले सोंपिल्ले, त्या परस बरें आशिल्ले दीस हे असले सोंपिल्ले, त्या परस बरें आशिल्ले दीस हे असले सोंपिल्ले. खरेंच दीस ते पयलींचे काय बरें आशिल्ले, खरेंच दीस ते पयलींचे काय बरें आशिल्ले, खरेंच दीस ते पयलींचे काय बरें आशिल्ले. कारण आतां सारके तेन्ना चिंतेचे वेद नाशिल्ले. देव बरें करूं.